रस्त्याच्या बद्दल खूप खूप कितें कितें उलोवप चालू आसा. सगळ्यात कित्याक म्हणजे उलोवप चालू आसा, थोडे लोक आतां आमचे पेडणेकार कट्टी घेवन बसतात, कोण आनी कितें करतात. पण सगळ्यात मजेशीर गोष्ट तुम्ही जर नोट केल्या आसत जर पेडण्यान जे आमदाराचें ऑफिस आसा त्याच्या सायडीकूच जो रस्तो आसा तो इतलो खराब आसा की पावसा पयलीं पासून आसा. हेचेर जर आमदाराचें लक्ष ना तर तेचे पेडण्याचेर कितें लक्ष आसतलें. ह्यो न्हिदला हे सिद्ध जायना सर. जो आपल्या घरातल्या आपल्या सायडीक जर कितें आहा तें ताका खबर ना तो फुडल्या आख्ख्या पेडण्याक कितें सुदरतलो. हे कितें उलोवपाची गरज ना. हे आतां ही दुर्दशा केलेली आसा. पेडण्याची दुर्दशा ह्या आमदारान तर केलेलीच आसा आनी ह्यो अजून कितली करपाचे देव जाणा. म्हाका दिसता हेचेर सरकार दरबारी जो पालक मंत्री आमचो जो आसा, जो पालक म्हणून जो आसा आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत हेणे लक्ष तरी घालचें. कित्याक पालकच जर लक्ष ह्या भुरग्यांचेर दवरूंक ना आमी हे सावत्र जालेले आसात कितें. ह्या मुख्यमंत्र्याक ह्या पालक मंत्र्याक आमी पेडणेकार हे सावत्र जाले हे सिद्ध जाता. कित्याक तुमचें लक्षच ना आमचेर. सगळ्या बाबतींत रस्ते म्हणा कसली डेव्हलपमेंट स्वताची डेव्हलपमेंट करपाक साठी तुम्ही सगळे फुडें सरलेले आसात काय कितें. आमदार आपलो विकास करता, जर मंत्री मंडळ आपले विकास करता जाल्यार तुम्ही पेडणेकरचो कसो विकास करता दाखोवन दियात.